चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकाम मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकाम मोतियां कार्यावळीक तुमकां समजताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज आमच्या मदें एक तरणाटें कलाकार जाणें पालकाक खान मारला. पालकाचेर ताका जायतें मुखार वचचें आसा. म्हणटच ह्या खिणांत आमच्या मदें ग्रिझेल्डा नुनेस आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार. तुका येवकार. बाई, तुजें शिकप करता आसतना तूं कितें शिकप करता? हांव आतां सद्या आमगे ग्रॅज्युएशन करता. म्हणजे हें शिकप करता आसतना तियात्रांनी न्हेसप जाता? हय, एडजस्ट करूंक पडटा तशेंच. पूण तुवें तियात्रांनी न्हेसोंक केन्ना कॉमेस केलें? हांवें तियात्रां न्हेसपा 9th गेल्लें. एन आय वॉज इन 9th आनी आयज पासून चालू आसा. म्हणजे चडशें तूं खेळांनी न्हेसलें काय तियात्रांनी न्हेसलें? चडशें कॉम्पिटिशन तियात्रांनी. कॉम्पिटिशन. हय, आनी मागीर हेळांनी. पयलीं हांव तियात्रां गेलां आनी मागीर हेळां गेलां आफ्टर 2 years अशें. हय, म्हणजे कोणा कोणाचे कॉम्पिटिशनाचे तियात्र तुवें केलें? कॉम्पिटिशन तियात्र मारियो सांतान फेर्नांडीस फ्रॉम कानागिनी हेका हांव 2 वर्सां नाचिलां. आनी मागीर तेजे फाटल्यान किसान दे चिंचिनी आनी फ्रँकिटो नुनीस हांवें तियात्र काडलो. तेगे हेतू तियात्र आहलोलें. मागीर तेजे फाटल्यान कॉम्पिटिशन रोडणे तियात्र तितू आहलें. आनी मागीर तेजे फाटल्यान सबस्टिट्यूट आनी हेड. आतां कोणा कोणाचे कार्नवालाचे खेळ तुवें केल्यात? 2 वर्सां हांवें वेलन्सिडे कारांजाले गेलां आनी 1 वर्सा हेड हांवें डायरेक्ट केल्लो. आनी ना, तुवें तुजो? हय, लायक 3 जाणांनी मेळून केलोलो. हांव वेलन्सिडे कारांजाले आनी डॉमिनीक सुवारीस. आनी ह्या वर्सा हांव कॉमेडियन आग्नेल हेका आहलोलें हेडा. म्हणजे खेळाचे तुजे अनुभव? हेडा अनुभव म्हळ्यार कशें जाता? खेळ कसो? डिफरंट अनुभव मेळटा. लायक एगे ट्रुपान दुसरे भाशेन आनी तेगे ट्रुपान दुसरे भाशेन. इवन आतां आग्नेलागी हितू लायक न्यू एक्सपिरियन्स अशें मेळ्ळा. लायक आतां आमी हेडा बी वयत जाल्यार बसीन तेश कोन्न वयतालीं. बट तेगेले लायक आमगे पुर्वजांगे परंपरा आहलोली तेश कोन्न लायक पिकापां आमी सगळे एक्टर म्युजिशन बी सगळे न्यू एक्सपिरियन्स अशें मेळ्ळा म्हाका. आनीक कार्नवालाचे खेळ कितले सुमार खेळ केले? आमी दिसा चार प्ले केले दिसाक. 4 सुवातींनी? हय, 4 सुवातींनी. म्हणजे 3 प्ले 4 सुवातींनी? हय, 3 प्ले 4 सुवाती. म्हणजे 12? हय, 12 प्ले. तर खंयचे सुवातेर लोक अश्यो उलपोट्यो अश्यो घालता खेळांक? आमगे फर्स्ट रिलीजींग शो बिचोली जाल्लो फ्रायडे 2 दीस फुडें. थिंगा लोक सारको चड उमेदीन सारको आमकां ग्रँड वेलकम दिलो. आनी इवन हे सगळे कडेन आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. पूण अशें तुमच्या खेळाक अशी कार्नवालाची मोड तशें कितें? हय, मोड बीन आमगे सगळे यंग आर्टिस्ट आसले हेडांक. सिनियर म्हणटा ते कोण आसना, सगळीं यंग आमी. इवन आमगे म्युजिशन आहलो ते सगळे लायक फर्स्ट इयर 12th स्टँडर्ड ते सगळे भुरगे. म्हणजे शिकता आसतना? शिकता आसतना सगळे. सगळ्यांनी कॉलेज बंक करून? ना, कॉलेज बंक करून आफ्टर कॉलेज लायक आमी 2 o'clock 3 o'clock बी प्रॅक्टीस करताले. पूण ते 3 दीस कार्नवालाचे 3 दीस? हय, ते 3 दीस मातशें हें करूंक पडलें. आतां तुवें कसल्यो कसल्यो भुमिका केल्यो? हांवें जेन्ना फर्स्ट टायम कॉम्पिटिशनाक गेलोलें तेन्ना म्हाका कॅरेक्टर रोल मेळ्ळलो. आनी तो कॅरेक्टर रोल मेन आहलोलो. लायक लामाणी टायप एस तो. लायक हांव एक घरा सर्वंट आसता आनी म्हाका माय पाय आसनाय. माय पाय आसताय बट ती गरीब म्हूण म्हाका दुसऱ्या थिंग कामां धाडटाय तेश कोन्न.
आनी मागीर म्हाका नेगेटीव रोल मेळपाक लागलो. नेगेटीव रोल म्हाका लायक. नेगेटीव रोल चडशे नेगेटीव रोल केले. ना कार्नवालाक ह्या हालीं निमाणो जो कार्नवाल जाला 2023 वर्सांक त्या खेळांनी तुका कसल्यो भुमिका करच्यो पडल्यो? ते खेळांनी फर्स्ट पार्टी हांव लायक कॅन्सर पेशंट आसता. लायक म्हाका ब्लड कॅन्सर आसता आनी हांव रोखडें मरता ब्लड मेळना जायन लायक. आनी मागीर सेकेंड हितूकूय नेगेटीव रोल म्हगेलो. नेगेटीव रोल लायक एश कोन्न म्हाका मामी डॅडी आहाय बट हांव मामी डॅडी नाय म्हणटा कित्याक आमी गरीब आसताय आनी मुगे कोण न्हवर आसा तो ती गिरेस्त आसताय. सो म्हाका तेका लायक दाखोवपा नाका लायक आमी गरीब एश म्हूण. सो हांव हायफाय न्हेसोन बी तेश कोन्न लायक मामी डॅडी त्रास दिता तेश कोन्न तेसो रोल. आनी थर्ड हितू कॉमेडी रोल. कॉमेडी आवडटा? कॉमेडी तितली ना बट ट्राय केले. तुका कार्नवालांतलो खंयचो एक डायलॉग उड आसतलो हय आसा. आमच्या ऑडियन्सान? तुमी म्हजी माय पाय म्हणून तांकां सांगो नाकात. एक फावटी ह्या घरांत आयले म्हणटूच तुमी म्हजी माय पाय म्हणून हांव तांकां सांगतलें. आतांच आमचें सुरू जालां तें बरे भाशेन जावं दी. उपरांत कितें जाता तें पळोवया. वा वा वा. कितल्यो सुमार रिहर्सली केल्यो? आमी लायक 1 मंथ केले. 1 मंथ. हय. आनी सगळें तोंडपाठ बायड म्हणजे अंडरस्टँड जायन रोल. आनीक कार्नवाल म्हटलो की तातूंत कांत अशें जायतें कितें आसता. तर तुका एक पण कांत आसलो? सोलो नासले बट बाराबर आसले सगळे. बाराबर आसले म्हणजे एक 4 वळी पण बाराबर आसल्यो काय एकूच वळ? लायक 2-2 वड एक वड तशें करून. हय. पण तुका खंयचो तरी उगडास आसा जाल्यार? इश्टागोर जिवितान आसोंक जाय सांगोंक जायना केन्ना कितें जायत काय. तूं आमचो गोड तुमी म्हजी इश्ट बाय आनीक नाका काय. इश्टागो तशीच उरोंक जाय. या हॉस्पिटलाची डिस्चार्ज लेटर त्या भुरगे म्हजे. हे तुझे भुरगे? हो इन्स्पेक्टर. हो डॉक्युमेंट तयार करून कितले वचोन दवरले? ओ तुझे नाव प्रिन्सी. ह्या भुरग्याक तुवें तुझें नाव दिवप हाचो अर्थ जाणय तूं? जाणा हॉस्टेलार आसले तेन्ना हें सगळेंच घडलां. हांवें म्हज्या फ्रेंडाच्या आदारान म्हज्या मामाक देडाक काडूपाक धरून ह्या म्हज्या भुरग्याक जल्मान हाडलो. स्वता वयले फोडींग कोणाचे चादर तूच काडटाय आनी सोत आनी फोडें करून सगळ्यांक त्या चादरान घुसपायताय. एनिवेज उरलोल्या फॉर्मेलिटी करपाक तुमकां पोलीस चौकीर येवचें पडटलें. त्या भुरग्याक सांगलेलो ती वस्तू मेळ्ळी. हीच ती सायन. चड बेगीन खबर हाडल्या तुवें. म्हणजे एक लोकां मुखार वेता आसतना तियात्र आनीक खेळांनी लोक चड लागीं आसता. हय. खेळांत चड लोक लागीं आसता आनी तियात्रां लोक मातशे पयस आसता. हय. पूण खेळांनी न्हेसता आसतना लोक लागीं उरले उपरांत भिरांत येता? ना लायक फ्री अशें. फ्री. हय. लायक लोक लागीं आसल्यार तिश्को भिरांत दिसना. लायक जमनी येयल्या खेळ न्हू ते कितेंय उलोवपा जाता. लायक इवन आतां तियात्रां पासून लोक पयस आसतात बट तरी पासून भिरांत जाता पयस आसता पासून. बट तेश कोन्न न्हू बट मातशें फियर येता. बट जमनी खेळा तेश कोन्न भिरांत दिसना. पूण लोक केन्नाय तूं डायलॉग मारता आसतना जावं तुजी भुमिका करता आसतना कॉमेंट्स येतात लोकां कडच्यान? नेगेटीव रोल करता तेन्ना लायक हें आनी कितें आयलें लायक कितें. सो तेन्ना वेगळी उमेद. हय. तेन्ना आनी लायक तो कॅरेक्टर चलोवपा लायक पावर पावर येता. लायक ते नेगेटीव तेंकां बट आमी तें एप्रिशिएशन अशें लायक आनी हें येता. तुका तुजे आतां जायते तुवें रोल केल्यात जायते हितूंतल्यान तूं न्हेसलां. तुजी आवडीची शी भुमिका खंयच्या तियात्रांत जावं खंयच्या खेळांत तुवें केल्या? मुगे फेवरेट लायक रोडणे तियात्रां. तितू नेगेटीव रोल आनी सस्पेन्स लायक भरपूर आसलें. सो तो एक फेवरेट रोल म्हगेलो. तो फेवरेट? हय. आनीक तेच भाशेन तुवें केलो? हय.
सो त्या तियात्रांचो खंयचो डायलॉग उडास आसतलो हय आसा आसा हय ओके आमच्या ऑडियन्साक दवधी राव खंयचो तुका लागोन म्हज्या मामीन डॅडीन मोसो मोग करपाचो सोडून दिला फकत मोसो बाबा तूं ह्या घरांत आयल्यान म्हजो सगळो सुसेग पिड्यार केला तुका ह्या घराचो वडील करूं हे सगळे आसले नासले तुज्या नांवा जाल्ले म्हाका नाका तूं रस्त्या वेलो रस्त्यात आयज म्हज्या रस्त्या वेलो कांटो जाला आनी ह्या रस्त्या वेल्या कांट्याक नाटक केल्या शिवाय हांव वोगी रावची ना वा 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 म्हणजे हें तूं त्या एक कोणाक डायलॉग म्हणटा लायक तो भुरगो आसा ता आपांगूळ आसा ता सो तो मुगे डॅडी तेका बाटासान तेका मेळटा आनी तो घेवन येता तेका आनी लायक पोसून दवरता सो सगळें एटेंशन तेका वयता आनी म्हाका मेळना तेका लागून हांव तेजेर चाडोता म्हणजे तूं फकत डायलॉगांचेरूच भर दितालें काय तुजे बाकीचे गजाली बाकीचे एक्सप्रेशन्स डायरेक्शन्स आनी सगळें हय म्हणजे बॉडी लँग्वेज हय आनीक तियात्र केन्ना बरो जाता म्हणजे कितें त्या तियात्रान कितें बरें आसूंक जाय लायक एक्टर सगळीं कॉपरेट जावपा जाय लायक तुगे डायरेक्टर कितें सांगता तें तुवें मानून घेवपा जाय आपणाले हॉर करूं शिरीपणां आनी सगळ्यान कॉपरेट केल्यार सगळें बरे भाशेन जाता हय तितूंक तुवें कॉपरेट जाली पूण समज सगल्यो वस्तू बरोबर नात जाल्यार तियात्र बरो जाता तियात्र आलो ताकच कित्याक पासून जाता म्हणजे सगळे लायक आतां ती कीड मुट्टी आसा शेरीपणां तियात्र लायक जेलसी आनी हें तें आसा तें कुशीक दवर पूण बाकीचे प्रॉपर्टीज मागीर कॉस्ट्यूम्स मेकअप प्रॉप्स ते आपणागे जण एकल्यान आपणागे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा जाय लायक तूं कित प्रॉप्स लागताय ते तुवें चोवन घेवपाचें लायक स्टेज मॅनेजराचेर डिपेंड एस रावप ना लायक तो सगलो एक पावपा ना तुगे लायक प्रॉप्स हें करूं तूं आपणाक कितें लागत तें तुवें चोवन घेवपाचें पूण आमी कॉमर्शियल तियात्र पळयतात तातूंत तांचो मोठो वांटो आसता स्टेज मॅनेजर जायती जबाबदारी आपल्या भुजांचेर घेता जेन्ना कॉम्पिटिशनाचे तियात्र सर्तींतले तियात्र तूं करता तेन्ना थोडें भोव तुवें तुका सांबाळून घेवचें पडटा आतां खंयचेय तियात्र जे जातात जावं कॉमर्शियल तियात्र जातात हातून जो रायटर जावं डायरेक्टर आसा ते तुका घडोवपाक चड प्रयत्न करतात काय कॉम्पिटिशनांतल्या तियात्रांतल्यान तूं बरें शिकोवंक पावता कॉम्पिटिशन तियात्रान बरें शिकोवपा पावता कित्याक तितून डायरेक्टर तुका डायरेक्शन्स दिताय आनी कमर्शियल हितून तुका डायरेक्शन्स मेळनाय लायक तुका फ्री सोटाय लायक तूं आपणागे कोर तूं तुगे बेस्ट दी अशें को म्हणटाय आनी कॉम्पिटिशना हितून लायक तुका डायरेक्टर डायरेक्शन्स दिता लायक अमके कडेन हें करप तें करप लायक म्हणजे कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रांत तूं न्हेसल्या उपरांत तुका कॉमर्शियल तियात्र करपाक सोंपें जाता हय आतां जायते फावटी बिजली वेवस्था जावं लायट इफेक्ट्स जावं बॅकग्रावंड म्युजीक हाचो तुवें केन्ना तरी फायदो करून घेतला हय स्पॉटलायट्स बी लायक तुगे कांत बी आहा सोलो कांत सॅड कांत जाल्यार अमके कडेन तूं उबें रावपाचें स्पॉटलायटार पॉट्टिंगाचें लायक तुका पॉट्टिंगा उबें रावपाचें तेशें कोन्न बी फायदो घेवपा जाय लायक आतां तूं थिंग म्हणटा आनी स्पॉट लायक एश पडटा लायक बरें दिसता म्हणजे स्वाद चेंज जाले जाल्यार ओके स्वाद चेंज जाले हय बाबा जुस्ती पुढे बाबा सगळं तोड झालं बाबा 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 सोपा बाबा त्याच्या किती झाला बाबा बाबा माझ्या बाबा काय जाऊ ना माझ्या बाबा काय जाऊ ना माझा बाबा नो नाही आतां खंयच्यो एका कांताच्यो चार वळी आमच्या ऑडियन्साक गोवाक म्हज्या सोडून मोगान तुज्या पडले विस्वास तुजे दवरून व्हडें हांवें सोडलें तुफान लोटून येवून व्हडें म्हजें बुडलें कित्याक जायत तुवें जिवीत म्हजें तोडलें हो खंयच्या तियात्रांतलो कांत ओ तांची चूक कसली तियात्र बाय किसंदा चिंचिनी आनी फ्रँकी नुनेस ह्या तियात्रांतलो कांत
आतां कांत एकलो सिंगल सोलो कांत म्हणूंक बरें काय बरोबर ग्रुपान म्हणूंक बरें? सोलो कांत म्हणटा जाल्यार तूं तुगे जायते पिचीन म्हणूं जाता. आतां ग्रूप वायज कोता जाल्यार लायक तेंगे पिचीचेर एडजस्ट करूं पडटा. लायक चेडो चेडूं बीन तेंगे पिचीचेर एडजस्ट करपा पडटा. तुवें केन्ना तरी असो म्हणजे ग्रुपान कांत केन्ना तरी म्हटला? हय, चडशे ग्रुपान म्हळ्यार जायते. आनी ग्रुपान कितें घडटा? म्हणजे ग्रुपान म्हणजे एक दोग जाणां, हय. तीग जाणां काय चड जाणां? लायक मोर देन 5 पासून म्हळा कांत. 5 दोग जाण, तीग जाणां बी म्हळा. खंयचोय तियात्र मांडून हाडटात आनीक जो डायरेक्टर जावं रायटर आसा तो ती पार्ट वाचून दाखयता, तुज्या हातान कॉपी दिता. म्हणजे जें कॉमर्शियल हितूंक जाता, चडशें तियात्रांनी अशें जाता. पयलींच तुज्या हातीन स्क्रिप्ट पडल्या उपरांत तूं कितें करता? फर्स्ट स्क्रिप्ट पळय म्हणटरी हांव रीड कोत्ता आख्खी. मुगे पार्ट्स नाय जाल्यार पासून हांव आख्खी रीड कोत्ता. फूल रीड कोत्ता आनी लायक ती स्टोरी समजोन घेता कितें तें बीन. आनी इवन डायरेक्टर रीड कोत्ता तेन्ना आमगे डायलॉग्स लायक आयकोता, सारकें आयकोता. आनी मागीर घोराको वचोन ती डायलॉगां लायक मुगे लायक डायलॉग डिलिवरी प्रॅक्टीस कोता. लायक कितको एश करपाची, नेगेटीव जाल्यार कितकोन वॉयस मॉड्युलेशन कितकोन जातलें तें बी सगळें चोयता. ना पूण तुका हें फकत कॉमर्शियल तियात्रान, कॉम्पिटिशना तियात्रान तुका कॉम्पिटिशना तियात्रान लायक तुका करेक्शन मेळटा डायरेक्टराक वचोन. आतां तुगे डायलॉग डिलिवरी खूंय सॉफ्ट जावपा जाय, खूंय तुगे वॉयस रेज करूं जायो, तें बी सगळें कॉम्पिटिशना हितून मेळटा. समज जायते फावटी तुजोच रोल काडून तीच पानां, त्योच पेजी तुज्या हातान दितात, तेन्ना तुज्यान तो रोल बरे भाशेन समजून घेवंक जाता? हय, जाता. तुज्योच पेजी, दुसरो फूल तियात्र ना? मुगले ना तेशें कोन्न जाल्यार जायना. लायक तुगे कितें आहा, तुज्या फाटल्यान कितें आहा, तुज्या मुखार कितें आहा तें कांय कोणा न्हू. खूच पड्डो मागीर तें लायक आख्खो दिल जाल्यार बऱ्या पडटा. आनीक त्या कॅरेक्टराक लागतले कपडे म्हणजे कॉस्ट्युम्स हे डायरेक्टर सांगता काय तुकाच अरेंज करचे पडटात? ना, कॉम्पिटिशना डायरेक्टर सांगताय लायक उमके कलर घाल, उमके लायक तुगेलें कमर्शियल हितून तेशें कोन्न ना, तुका जाय तें तुवें न्हेसपाचें. आतां पयलोच तुवें कार्नवालाचो खेळ केलो म्हणजे तियात्र न्हेसून मागीर तूं खेळान पावलें, तर पयल्याच जमनी वेल्या खेळाचो तुजो अनुभव? पयलें लायक फर्स्ट जेन्ना हांव तियात्रांक गेल्लें तेन्ना खेळ तियात्र? ना, तियात्रांक गेलो तेन्ना म्हाका लायक स्टेज फियर आसलो. फर्स्ट टायम गेलो तेन्ना. आनी लायक हांव इवन हेळा फर्स्ट टायम प्रॅक्टीस कर खेळ तियात्रा प्रॅक्टीस करता तेन्ना भिरांतीच दिसताली. आतां म्हाका फर्स्ट टायम तियात्राक गेलो जाल्यार स्टेज फियर आहलो आनी हेडा म्हणटा लोक लागीं आसता आनी फियर असो. बट तेशें कोन्न जालें ना म्हाका. खरें म्हळ्यार खेळ तियात्राक वचपा बरें, तुका जाय तें मूड वच. लायक म्हाका फियरच येलें ना. तेशें कोन्न स्टेज फियर आसा तेशें कोन्न बी कांय जालें ना. बिंदास केलें. आनीक एक गजाल आमकां दिश्टी पडटा, तुजो गांव कुंकळे. हय, जायत्यो आमचे क्रिस्तांव भाव भयणांचे जायत्यो इगोर्जे लागीं कार्यावळी जातात. ह्या कार्यावळींतलो अनुभव तूं मिसळ जाता? हय, आमगे क्रिसमसा प्रोग्राम जाता एवरी इयर. सो आमगे वाड्या लायक फादर आमकां लॉट्स घेता कितें पडटे बीन. लायक तुका डांस जाल्यार डांस, स्कीट जाल्यार स्कीट तेशें कोन्न. आनी आमकां एक वर्सा स्कीट पळयली. तेन्ना आमी आमगे सगलीं गांवची मेळोन स्कीट बी केलोली. स्कीट पडली म्हणजे फादर स्क्रिप्ट रेडी करून दिता काय तुमी? ना, आमी करपाचें. तुका जे कितें आयटम पडटा या डांस या कितें तुगे चूज करपाचें. इवन तुका स्कीट पासून पडली जाल्यार तुगे हाडपाची स्क्रिप्ट आनी सगळें हें करपाची. म्हणजे तुका ती स्क्रिप्ट कोणी तरी तुमचो बरोवपाक? हय, एल्डर पर्सन कोणी. तेन्ना धाकटें आहलें लायक 9th स्टँडर्डाक. पूण आतां तूं बरयता? हय, आतां लायक बिस्ते बी बरयता. बेश्टे म्हणजे? लायक शॉर्ट अशें बरयता.
ना जायते फावटी आमकां दिसता की आमी एक फावट तियात्रान न्हेसलीं त्या उपरांत आमी इगोर्जे लागीं जे प्रोग्राम जाता तातूंत मिसळ जावप ना. तुका अशें केन्ना तरी भोगलां? हांव इनवॉल्व जाता तशें करून. म्हणजे आमचे जायते तरणाटी तुज्या पिरायेचीं जांचे मुखार वेगवेगळीं आव्हानां आसात, तर तुज्या अनुभवांतल्यान चॅलेंजीस जायत येताय. लायक आतां फर्स्ट टू टायम येता तियात्राक. फर्स्ट टू टायम येता लायक प्रोफेशनल हितू पावता, बट तुका थोडे जाण आहाय मनीस लायक अशें करून क्रिटिसायज करपाचें, तुका बरो करून जायना आनी हें तें चॅलेंजीस आसा. बट तुवें तेंकां कोन्न दाखोवपा जाय तुका जाता, तुका वील पावर आहा, तुका जाता कोन्न दाखोवपा जाय. आनी तेंकां लायक हें करपाचें, कितें लायक कोन्न दाखोवपाचें आपणाको जाता. तुवें आपणाक क्रिटिसायज केला, बट तुगे उतर ती फॉल्स मुको जाता तें तुका जायना आनी तुका जाता तें मुको जायना. जोण एकल्याक गे आप आपणागे. तुका तुजे सोंपेपणी तुजो आवय बापूय तुका तियात्रांनी धाडटा? हय धाडटा. फर्स्ट टायम लायक आडकोड येयलोली लायक तियात्र लायन बरो न्हू आनी हें तें. बट एक्चुली तियात्रा लायन बरो न्हू म्हूण बेश्ट न्यूज आहा. बट तूं तुगे आपणागे रिस्पेक्ट सांबाळूं जायो. लायक तूं बरो आसल्यार सगळीं बरीं अशें करून. म्हणजे तुजी आवय बापूय तुजेर पातयेन जावन जो कोण तुका व्हत्ता ताचेर पातयेवन तुमकां सोडटा. आतां तियात्र जायते फावटी लेट कॉमेस जातात, रातचे 10 10:30. तेन्ना तूं तुज्या घरा कशें पावता? तेन्ना लेट आसता तेन्ना मामी येता म्हजे बराबर तियात्रा बीन. खूंय पयस बी तियात्र आसा जाल्यार मामी येता. लागीं बी आसा जाल्यार हांव एकलें वयता. म्हणजे तुमकां ट्रान्सपोर्ट खंय मेरेन आसता? ट्रान्सपोर्ट आमकां मारगांव KTC कडेन थिंगसान बी आसता. आनी मागीर तुमी घरा येतात. म्हणजे आतां तुज्या कुटुंबांत तियात्र सगल्यांक आवडटा काय तुकाच तियात्राची? सगळ्यांक आवडटा. बाबाची सेवा करू हांव तयार आसा. बाबा डॉक्टराक दाखोवन हांव बरो करतलें. प्रिन्सी, ए तूं उलयता? तूं तुज्या भुरग्याक लागीं घेनासलें आनी आतां? जेन्ना हांव घरा आयलें तेन्ना हांव बाबाक पळोवन खूब खोशी जालें. पूण तुमी म्हाका सोडून ताच्याच फाटल्यान. जायते फावटी घरान कोणाकूय तर गूण आसात जाल्यार ते एका लागच्यान दुसऱ्याक, दुसऱ्या लागच्यान. तुमच्या घरान कोण तरी तियात्रिस्ट? घरा सर्गेस रॉबिन वास, तो फर्स्ट तियात्रिस्ट. मागीर सेकंड म्हगे अंकल फ्रँकिटो नुनीस आनी थर्ड मागीर हांव. आनी तुज्या भयणीक जावं बाकीच्यांक? भयणीन एकू पाटी तियात्रा कॉम्पिटिशना रोल केल्लो रोडणे हितू बारीकसो. लायक तेका तितू तियात्रा अशें इंट्रस्ट ना. लायक चोयतले बी तशें को कांय ना. आतां ग्रिजल्डा बाय, तूं जेन्ना तियात्र कोत्ता जावं तुजे तियात्र पोस्टरांचेर तुजो फोटो येता, कॉलेजीक तूं वेता, तुजे बरोबरचीं भुरगीं केन्ना तरी तुका पळोवंक तियात्राक आयल्यान? वय लायक तेंक येवपा जाय बट येवपा मेळना. लायक कोच जाण पयस आसताय आनी तियात्रूय लायक लेट आसताय बीन तशें करून येवपा सोदताय बट येवपा मेळना. पूण उमेद आसता? हय, इवन टिचर्स पासून येवपा सोदताय बट त्यो पयस पयस लायक आसता. तूं कांतार म्हणना? म्हणटा. आमच्या ऑडियन्सांक खंयचे कांताराच्यो 4 वळी? पयलींच नदर पोटोस तुजेर जायतींच खोशेन बोल्ली. मामा दाडाचो मोग पडून मोजेर काळी कुपा देवली. ताणी तुजो मोग केलो दिसली हांव वाऱ्यार उबली. कांयच एक तोशें घडोंक ना रंगयता सपनां एकवटाची. खरेंच जायतें कितें तियात्रा उद्देशी आमी समाजाक दितात, पूण समाजाक आमी दितात तातूंतल्यान समाज बदलता
हाचेर तूं सहमत आसा? हय लायक आतां तुका इमोशनल कॅरेक्टर रोल दिलो जाल्यार तुवें ते इमोशन सारके आपणागे लायफान होरें जाता अशें लायक एक्टींग तुका स्क्रिप्ट या डायरेक्टर कितें दिता आपणागे लायफान होरें जालां लायक तूं त्या कॅरेक्टरान भितर वचोन लायक लोकां हें करूं जाय एट्रॅक्ट करूं जाय इमोशनल जाल्यार तुका सारकें इमोशनल जावन रोडपा बी येवपा जाय आर्टिफिशल न्हू बट नॅचरली रोडपा येवपा जाय आनी लायक इवन हॅप्पी एंडींग आसल्या पासून लायक बरे भाशेन त्या कॅरेक्टरा लायक एक सोबिताय दीन करूं जाय रोल न्हू पूण ताचो परिणाम तुजेरूच जाता पयलो समाजाचेर जाता ना मुजेर जाता पयलो आनी समाजाक तूं बदलूंक शकता हय फस्ट हांवें हें करूं जाय आनी मागीर समाजा बदलूं जाय समाजाचेर थोडो बदल जाता हय हय तर आयचे जे तरणाटे आसात तांकां तूं कितें संदेश दिवपाक सोदता? हांव तांकां इतले मॅसेज दिवपाक सोदतां लायक तुमगेले लायक टॅलंट आहा जाल्यार तुमकां कसलो टॅलंट आहा जाल्यार तो चिडून दवरनाकाय लायक अशें करून तुका चान्स मेळटा हूंय चान्स मेळटा इवन आतां तुका यूट्यूब प्लॅटफॉर्म आहा तुज्यान आपणागे ओन चॅनल कोन्न लायक तुगे सॉंग्स या कितें एक्टींग कितें करूं जाता जाल्यार कोराय लायक कोणें कितें म्हळें लायक तुका जायना हें जायना तें जायना जाल्यार तेंगे आयकोन घेयनाकाय तुगे टॅलंट आहा तो तूं यूज कर. आतां समज तुजे बरोबरचो एक कलाकार आनी कोणाच्या तियात्रान न्हेसता म्हणजे जाका तूं मातशें वळखता असो केन्ना तरी ताचे कडल्यान तुका संदेश आयला की एका तियात्रान तुजी गरज आसा तूं त्या तियात्रान येता? ना तेशें कोन्न केन्ना येयलें ना. पूण तशें समज जालें जाल्यार त्या तरणाट्याक हात दिलो जावं तें तरणाटें वयर सरतलें हाचेर तुजो विस्वास? तेशें कोन्न जाल्यार वय जातलें लायक तेणें दुसऱ्यान जाणां सांगिल्लें लायक आनी इफ तुवें ते डायरेक्टरान तुका सांगिल्लें आनी तुवें सांगलो ना जाल्यार ती जेलसी टायप अशी लायक एकामेकाक आदार दिवपा जाय हय आदार दिल जाल्यार सगलें बरें भाशेन जाता. ग्रिजल्डा बाय जायत्यो बारीक बारीक गजाली आमी केल्यो तुजो थोडो अनुभव आमी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो तुज्या मोलादीक वेळा पासत आनी खेरीतपणी ही कार्यावळ आमी लोकां मुखार सादर केल्या पळयतल्यांक आनी तुकाय काळजाचे कलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं. इतल्यानूच ग्रिजल्डा सांगाताक आयची ही माणकाम मोत्यां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेश.